इफ्फीच्या पूर्व तयारे खातीर मडगांवचे रवींद्र भवनाचे नूतनीकरण जातले ताका लागून एका म्हयन्या खातीर रवींद्र भवन बंद आसतले अशी माहिती मडगांव रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तलकान दिल्या। तियात्र करपा खातीर म्हयनोभर सभाघर मेळचें ना हे मतींत घेवन आमकां सहकार्य करचें अशें आव्हानूय ताणें केलां। इवेंट येता तेन्ना तो वेलकम करता आनी दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम द नोव्हेंबर मंथ इज ब्लॉक्ड, इट हॅज बीन ब्लॉक्ड प्रिवियस ऑल्सो। सो एवरीबडी इज वेल प्रिपेर्ड बाबा नोव्हेंबरान हांगा काय एक्टिविटी जावपा ना, पूण फिल्म एक्टिविटी जावची त्या दिसांनी। भायल्या पळय ताणें बूक केला 5 नोव्हेंबर ते एंड ऑफ द नोव्हेंबर। आतां आमी हेवटेनूय स्क्रिनींग आसा आमचें, ताका लागून ते टीम येता, काल एकटो मनीस येवन गेला आनी थोड्या दिसांनी येवन ते प्रोजेक्टर ट्रायल करतले कितें स्क्रिनींग करतात। सी दे हॅव ब्लॉक दॅट, कित्याक तांचे खूब स्ट्रिक्ट आसता, क्वालिटी अशी जावपा जाय तशी जावपा। प्लस जर थंय दीस सामको वेकंट मेळटा कितें इफ्फीचे कडेन आमी स्टेज रिपेराक येतात, ताकाय टायम लागतलो। सी आमी तांचे पळोवनूच सगळे तियात्रीस हांगा येतात, तियात्र भाव आमचे सगळे बरे भशेन करतात, तांकांय सपोर्ट करता आमी। इतले तर सगळं तांकां दवरला शेनवार आयतार बी आमी दिनात कोणाक, आयतार जर कोणाक दिनात दुसऱ्याक जाता तितलें सामकेंच कितें आसा जाल्यार भायल्यान येलें जाल्यार करतात। सो ऑल दीस इज डिस्कस विथ दॅम एंड इट इज प्रोवायड एंड दे आर हॅपी विथ दॅट, नोबडी इज कंप्लेनिंग। नोव्हेंबर मातसो सोशी आयलोसो, हे स्टेज पेंटर जाल्ले आसा ताजी आमी काम करपाक येता, ती तांची कंप्लेन आसा। सो आमी त्या फायलीच्या फाटल्यान आसा की जाता तितले बेगीन अप्रुवल आय, कितें 8 दीस मदीं मेळटा, 8 दीस स्टेज रिपेर करया तें प्लॅनिंग चल्लां। सगळें लाकूड बिकूड रेडी दवरपाचें जाल्यार कितें जाता, काम पडटकीर लाकूड सोदपा पासून सुरू जाता। सो वी आर प्लॅनिंग सगळें रेडी दवरात, सो दॅट टायम इज नॉट वेस्टेड। तो बेस्ट ऑफ टायम आसता 10-15 दीस लाकूड सोदपाची, रेडी करपाची, सायज बी सगळें खबर आहा न्ही, फक्त फिक्सिंग काडपाचें आनी फिक्सिंग करपाचें, 15 दीस भितर काम सोंपोवपा जाय। सो तोय आमी टायम कसो मेळटा ताजेरूय प्लॅनिंग आसा, कळ्ळें। सो ह्या सगळ्या हाका तियात्र भावांनी आमकां सदांच कॉपरेशन दिल्लें आसा आनी आतां दितलें, कळ्ळें। म्हणजे तांच्यो ज्यो ज्यो गोश्टी तांणी हाडिल्ल्यो त्यो सगळ्यो आमी गोश्टी जवळ जवळ क्लियर केल्या, फक्त पड्डे सोडून।